सर जॉब जो स्कॅम जॉबा बद्दल जाला, जी पूजा नायक आसा, खंय तरी आतां टर्न ओवर येयलेलो आसा. पुलिसांनी आयज एक म्हणजे प्रेस घेतली आनी तेतून सांगलें की जी नांवां दिल्या ती आमी डायरेक्टली घेवंक शकना, आमकां परमिशन घेवची पडटली. आनी आतां जर आमी पळयता जाल्यार जे काँग्रेसीचे अध्यक्ष आसा तेंच्यांनी खुद्द नांवां घेतल्या. हाचेर तुमचें कितें मत आसा? म्हाका दिसता तुवें काल म्हजी एक ट्वीट पळयलें आसतलें. हांवें एक ट्वीट केल्ली, तातूंत हांवें डायरेक्ट नांवां म्हणून नाशिल्लीं, पूण आय हॅड सजेस्टेड फ्यू नेम्स इन दॅट. आनी कालूच आमकां जी म्हायती मेळ्ळी तातूंत भितर जे करंट इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आसा आनी पयलींचे जे PWD मिनिस्टर आसा तांचें नांव आयलां, दॅट इज सुदीन ढवळीकर. तातूंत भितर एक IAS ऑफिसर हू इज प्रमोटेड IAS ऑफिसर नांव आयिल्लें म्हणून आमकां की निखील देसाय. आनी करंट चीफ जो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आसा उत्तम पार्सेकर हाचें नांव आयलां. आनी म्हाका आमकां अशी म्हायती मेळ्ळा की ही नांवां ताणें हाजे पयलीं जेन्ना इन्वेस्टिगेशन चलतालें ताका अरेस्ट केल्लें तेन्नाय दिल्ली. सो 2-3 गजाली आसा. एक हो विशय आसा की हें तेन्ना कित्याक भायर सरूं नाशिल्लें, क्रायम ब्रांचान कित्याक लागून तें तशें आडावन दवरलें. आनी आयज एका वर्सान नियरली 1 year लेटर आज जे तरेन नांवां भायर येता हातल्यान एक तर क्रायम ब्रांचाचो फेलियर दिसून येता आनी सरकाराचो खंय तरी हातूंत भितर कांयच वचक ना अशें दिसून येता. पण म्हाका दिसता FIR रजिस्टर इमिजिएटली जावंक जाय आशिल्लो, जो जावं ना. हाजो अर्थ खंय ना खंय तरी सरकार आनी क्रायम ब्रांच हेच जे ऑफिसर आसा हे ऑफिसरांच्या दोळ्यांतल्यान फाटल्या SITच्या टायमारूय कशे तरेन रोहन हळमळकर सुटलो तो आमी पळयलो. आतां हांकांय कुशीक काडपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी कोयर्स करपाचो प्रयत्न चालू आसा. पूजा नायक हो मोठो प्रश्न आसा. गोवा पुलिसा वयलो आमचो विश्वास गेला. जी नांवां आयल्या ती व्हडल्या लोकांची, व्हडले लोक इन द सेन्स दे आर इन टॉप मोस्ट पोजिशन्स एज फार एज दिस गव्हर्मेंट इज कन्सर्न. And Chief Minister is responsible to come out clear and clean on this and ask for registration of FIR and if required arrest all those who are connected. Immediately जावपाक जाय, हातूंत भितर डिले जावपाक जायना. आनी हे इन्वेस्टिगेशन आय थिंक हॅज टू बी हँडेड ओवर टू समथींग लायक CBI or a judicial commission. एंटायरली जे जॉब स्कॅम आसा ते इन्वेस्टिगेट जावपाक जाय. तातूंत भितर रिटायर्ड हायकोर्ट जजीस आसपाक जाय आनी इंडिपेंडंट रिटायर्ड हायकोर्ट जजीस फॉर कमिशन इन्क्वायरी. बट FIR हॅज टू बी इमिजिएटली रजिस्टर्ड अँड द जॉब स्कॅम इन्क्वायरी हॅज टू बी हँडेड ओवर टू CBI. कारण गोवा पुलिसांचेर आतां कांयच विश्वास उरना. ओके सर, तुमकां दिसता की हांचेर हे जे ऑफिसर आसा तांचेर FIR जातली आनी जावंक ना जाल्यार तुमची कितें फुडें हें? कायदो सगळ्यांक समान, कायदो म्हाकाय समान, कायदो तांकांय समान, कायदो चीफ मिनिस्टराकूय समान, कायदो तांच्या मंत्र्यांकूय समान. तो वेगळो ना, म्हाका वेगळो आनी तांकां वेगळो म्हणून. कायद्यान वचत, एक आदवोगाद म्हणून सांगता, एक पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून सांगता, जर कायद्यान वचत जाल्यार हो FIR अजून पर्यंत जावंक जाय आशिल्लो. सरकार कित्याक डिले करता हो मोठो प्रश्न आसा. दुसरो गजाल, आज जो खेळ चल्ला गोंयच्या युवा युवतीं कडेन, गोंयचे जो आज तरणाटो आसा जो जॉबा खातीर वण भटकता, सरकारी नोकऱ्यो आसूं किंवा प्रायवेट नोकऱ्यो आसूं, तांचे कडेन खेळ जो चल्ला, हे 17-18 कोटी फक्त पुजाचेच जर धरले जाल्यार कितले गरीब लोक, कितले मिडल क्लास जे पेरंट्स आसात आनी भांगर विकून कितें करून हे खंयच्या ना खंयच्या तरी हे पयशे दिले आसतले एकाच आशेन की आपल्या भुरग्याक जॉब मेळटले म्हणून. पण ते जॉबूय ना, पयशेय गेले आनी जे आरोपी आसात तांकांय जर शिक्षा जायना, तांचेरय जर ऑफेन्स रजिस्टर जायना तर सरकारान कट्टेन नाक बुडोवंक जाय. हाज्या भायर आनी दुसरें उतरूच म्हजे कडेन ना. कारण ज्या तरेचें राजकारण गोंयांत चल्लां, आज इलेक्शना खातीर हे आतां कॅन्डिडेट सोदपाक भोंवतात तेन्ना हें काम ताणें पयलें करूंक जाय आशिल्लें. आमचो चीफ मिनिस्टर हू इज ऑल्सो द होम मिनिस्टर should have immediately asked for registration of an FIR. Why is FIR getting delayed? Why is SP taking press conferences when he should be investigating the matter and FIR should have been registered? काय तथ्य ना म्हणटा तूं, इन्वेस्टिगेशन ना म्हणजे हाजो अर्थ खंय ना खंय तरी खूब व्हडले लोक हातूंत इन्वॉल्व आसा आनी तांकां प्रोटेक्ट करपाचें काम भारतीय जनता पार्टी करता. कारण सगळे जे धागेदोरे आसा जॉब स्कॅमाचे हे खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीक वचून जोडटा.